तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत नातालां आनीक येवचें आसा तें नवें वर्स 2024 हांव दिता. देवान तुमचे सगल्यांचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां ह्या नव्या वर्सान बरो येस मेळूंक आमी मागता. म्हजो पातकूर फादर मिलाग्रीस ताच्या फुडारीपणा खाल हो गोठो तयार जाला. त्या गोट्याचें खाशेलेपण म्हटल्यार सगल्या फिरगोसकारांनी आदबोट घातला. ल्हान तशीं व्हडां एकठांय येवन कितें ना कितें वावर करून हो गोठो तयार केला. आनी एक खाशेलेपण म्हणटा तें ह्या गोट्या विशीं आमची ती टीम आसली, तातूंत दुसऱ्याय धर्माचे भाव मिसळ जावन तांणीय आमकां हो गोठो तयार करूंक आदार दिला. ह्या वर्साचो गवळीक विशय मनान धरून हो गोठो आमी तयार केला आनी तो विशय म्हणल्यार हांवें केलां तशेंच तुमी करात. जेजून निमाण्या जेवणात दिलोली ही आज्ञा. जशे परी आमी पळयता ह्या गोट्यांत जेजू पांय आपल्या शिसाचे धुता आनी उपरांत आमी पळयता शिसांनी कोण भाशेन जेजूची देख घेतली, शिसांचें जिवीत आमी दाखयलां आनी उपरांत आमी गोठो जेजू आमचे पासत, आमचे सेवे पासत ह्या संवसारांत जल्मला ही दाखोवन आमी दाखयली. Keeping in mind the pastoral theme of this year, inviting us to do what Jesus has done for us, we, the parishioners of Kandoli, thought of portraying this through our crib. We have shown Jesus washing the feet of his disciples, then how saints have done the same in their respective lives. We have shown a few saints doing what Jesus has done in their lives, and then we have shown the Christmas scene. So by doing this, we are urging people to remember, recount what Jesus has done for us and to do the same in our daily lives. Express the love shown by God to the people around us.
We gratefully acknowledge the monetary help given to us by the parishioners and the panchayat in putting up the script.